लोकसभेच्या 18व्या अधिवेशनाचो सभापती निवड करपा खातीर 26 जूनाक वेंचणूक जातली। हाचे आदी सभापती पदाचेर भाजपाच्या ओम बिर्लांची निवड जाल्ली। लोकसभेचे 18वें अधिवेशन जूनाच्या 24 वेर सुरू जातले आनी जुलैच्या 3 तारखेक सोंपतले। मजगती राज्यसभेचे 264वें अधिवेशन जून 27 तारखेक सुरू जावन जुलैच्या 23 वेर सोंपतले। आमकां 18वें लोकसभा अधिवेशनाची सुरवात बऱ्या तरेन करपाची आसा। 18वें लोकसभेचे पयले अधिवेशन 24 जूनाक सुरू जातले। ह्या अधिवेशनाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लेगीत हाजीर आसतली अशी माहिती केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली। आमदार प्रवीण आल्लेकार पत्रादेवी पंचायत मंडळाचे वांगडी तशेंच थळाव्यांनी हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या स्मारकाचे काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिली। अस्तंत बंगालचो 4 वर्सां पिरायेचो एक भुरगो H9N2 व्हायरसाचो सक्रिय दुयेंती आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। H2N2 हो बर्ड फ्लू मुळात मनशाक जावपाची शक्यताय नासतलो अशें WHOन कळीत केल्लें। मात मेक्सिको उपरांत भारतातूय हो फ्लू पाविल्ल्याचें कळटा। ह्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक फेब्रुवारी म्हयन्यांत श्वासोश्वासाचो त्रास जाता म्हणून हॉस्पिटलांत भरती केल्लो। मात फ्लू जाल्ल्याचें कळटकीच उपचार सुरू करून ह्या भुरग्याक डिस्चार्ज दिलो। 2019 उपरांत भारतात आढळिल्ली ही दुसरी बर्ड फ्लूची केस जावन आसा। दक्षिण भारतात मॉन्सून दाखल जाल्लो आसतना उत्तर भारतात अजूनय खर उष्णतायेक लागून लोकांचे हाल जाल्यात। हातूंत फकत मनशाकूच न्हय तर मोनजातीकूय तितलेच त्रास सोंसचे पडटात। साबार लोकांनी आपल्या घरा भायर उदकाची सोय करून ह्या मोनजातीक गरमेपासून मातसो विसव दिवपाचो यत्न केला। मात उत्तर प्रदेशांतल्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी चक्क माखणां तशेंच गाय, केळी आनी हेर खाणांचे साहित्य खावयले।
9 जुनाक जाल्ले मोदी 3.0 पर्वाच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचेर परत एक फावट अजित डोवल हांची नेमणूक जाल्या। 1968 IPS बॅचीचे अधिकारी हे आतंकवादी विरोधक तज्ञ तशेंच अणु केंद्राच्या विशयाचे तज्ञ जावन आसात आनी पंजाबात IPचे ऑपरेशनल चीफ म्हणून पदभार लेगीत सांबाळ्ळा। नॉनस्टॉप पडपी पावसाक लागून सिक्कीमात अचानक जाल्ल्या लँडस्लायडांत 6 जाणांक मरण। सुमार 2000 पर्यटक अडकून उरिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। तशेंच सिक्कीमाच्या शिमेचेर आशिल्ल्या नेपाळच्या तबलेजांगात लँडस्लायड जावन घर व्हांवन गेले, जातून 4 जाणां न्हिदिल्लीं तांकां मरण आयिल्ल्याचो अदमास उक्तायला। कोविड नियंत्रणात आसले तरी भलायकी खात्याची कोविडाचेर पाळत कायम आसा। सध्या एकूय कोविडाचो दुयेंती गोंयांत ना। कोविड व्हायरसाचे अस्तित्व अजून आसा, मात तरी भिवपाचें कारण ना। पावसाच्या दिसांनी साथीच्या दुयेंसां पासत भलायकीची जतनाय घेवची अशें दोतोरांनी कळीत केलां। राजधानी पणजेत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकी चवथीकाय जाल्या। ह्या बस टर्मिनलाचेर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरोच त्रास जाता। थळावो आमदार तशेंच महापौराक हे बस टर्मिनलाच्या उक्तीकाये विशीं सांगून लेगीत कांयच फायदो जालो ना। देखून बस टर्मिनल बसकार तशेंच लोकां खातीर गैरसोयीचो जाल्ल्याची तिडक बस ऑपरेटरांनी उक्तायल्या। मनशाच्या दुधाचो बेकायदेशीर वेपार करतल्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतले म्हणून अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान शिटकावणी दिल्या। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण कायदो 2006च्या नेमां प्रमाण मानवी दुधाचेर प्रक्रिया करपाक वा विक्री करपाक परवानगी ना अशी अन्न वेवसायिकांनी नोंद घेवची। मानवी दूध आनी ताच्या पासून तयार केल्ल्या उत्पादनांचो वेपार करपाक कायद्यान बंदी आसा। ह्या कायद्याचे उल्लंघन करून वेपार करप्या आड कारवाय जातली।
+92 नंबरावेल्यान गोंयांत येवपी फ्रॉड कॉलांची दहशत दिसान दीस वाडत आसा. ह्या फ्रॉड कॉलांतल्यान घरांतल्यांची खरी म्हायती दिवन लोकांक भिवयतात आनी तोपी घालपाची कामां करतात. उत्तर गोंयांतल्यान अश्यो साबार घडणुको मुखार आयल्यात. शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो पुतिनोक लेगीत हो फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना. लोकांक येवपी फटवणुकेच्या कॉल्सांची कागाळ घेवन काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोमसान साश्टीचो पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांची भेट घेतली. गोंयांत सध्या परिस्थिती भयंकर जाल्या आनी जागृताय वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच लोकांनी असल्या फटवणुकीच्या कॉल्सांक बळी पडचे न्ही अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोम्स हांणी सांगलें. जमीन धन्यांक काळखात दवरून मोर्जेत 1,80,925 चौखण मीटर जमीन GCA, GHAI आणि MS इराप इन्फ्रा LLP या कंपनींनी हडप केल्या. हडप केल्ल्या जमनीचेर सध्या प्लॉटिंग आणि बांदकाम लेगीत सुरू केला. लोकांक थंय वचपाक दिनात. हे विशींची कागाळ घेवन मोर्चेच्या थळाव्यांनी रायबंदरच्या SIT कार्यालयांत धडक दिली आणि जमीन हडप केल्ल्या कंपन्यांचेर कारवाय करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केली. मडकय मोगो पक्ष आणि भाजपा पक्षांमदीं वाद सुरू आसा. मडकय मतदारसंघात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी फावो तसो प्रचार करूंक नाशिल्ल्यान मतां उणी पडली असो आरोप मडकय मतदारसंघाचे आमदार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केल्लो. मात हो आरोप चुकीचो आसा आनी ह्या आरोपाचो पुराय निशेध करता अशें मडकय भाजप पक्षाचे अध्यक्ष सुदेश भिंगी हांणी सांगलें. उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केली. मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यांविशीं कांयच उलोवप करूंक ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलें. मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फावोशी कामगिरी करूंक नाशिल्ल्यान लोकसभेक मतां उणी पडली अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें.
सावड्डे काले रानात 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका अनवळखी तरणाट्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सांपडली. ही कूड काले रानात एका काजीच्या झाडाचेर गळफास घेतिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ली. ही कूड सुमार 2.5 दीस पोरणी आसा असो अदमास कुडचडेर पुलिशेन उक्तायला. कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुडचडेर पुलीस फुडलो तपास करतात. पर्रा काणका वाठारांतल्या सेंट सेबेस्टियन चॅपेलांत चोरी जाली. चोरांनी फंड पेटयेंतल्यान रोख रक्कम फारायली. फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चोरांनी राती वीज बंद करून चॅपेलाचे मुखेल दार फोडून फंड पेटयेंतली रोख रक्कम फारायली. ही रक्कम फाटल्या 3 म्हयन्यांत चॅपेलाक मेळिल्ली देणगी आशिल्ल्याचें चॅपेल कमिटीच्या वांगड्यान सांगलें. चॅपेलाच्या कमिटी वांगड्यांक कळना फुडें तांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. पुलिसांनी घडणूकदार वचून पंचनामोय केलो. शुक्रारा अणजूण वाठारांत 2 वेगवेगळे अपघात जाले. पयलो अपघात रेंटक कारीत जालो. तातूंत ड्रायव्हराच्या कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें कार झाडार मोखली. जाल्यार दुसरो अपघात हणजूणच्या फ्ली मार्केट वाठारांत जालो. हातूंत ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार कुशीकच्या शेतांत घुंवतली. सुदैवान ह्या दोनूय अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. खंडपीठांत सरकाराची बाजू मांडपा खातीर एडव्होकेट जनरलाक आतां म्हयन्याक 7 लाख रुपया मेळटले. एडव्होकेट जनरलाचें शुल्क 8 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचो आदेश जारी केला. हें सुदारीत शुल्क 1 एप्रील 2024 सावन लागू जाला. एडव्होकेट जनरलान म्हयन्याक कितलेय खटले लडयले तरी ताका 8 लाख रुपया शुल्काचे पयशे दिवप सरकाराक बंधनकारक आसा. एडव्होकेट जनरलाचे म्हयन्याचे शुल्क 8 लाख रुपया करपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ली. ते उपरांत आतां हो आदेश जारी जाला. एडव्होकेट जनरलाचे हेर शुल्क मात आदले वरीच आसतले. म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन 21 वर्सां पिरायेच्या मोगिकेचेर प्राणघातक हल्लो करून प्रियकरान पळ काडिल्लो. ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच वळण आयलां. जीएमसीत उपचार सुरू आसतना चलयेन हॉस्पिटलांतल्यान आपल्या बॉयफ्रेंडा वांगडा पळ काडलो. उपरांत म्हापशा पुलिसांनी तांकां दोगांयकूय ताब्यांत घेतली. चलयेन आपल्या बॉयफ्रेंडा आड कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिलो.
उत्तर गोंय ट्रक असोसिएशनाच्या धन्यांनी एकठांय येवन भायल्या ट्रक धन्यांच्या 10 चाकी जड ट्रकांक निषेध केलो। तशेंच पर्वरे चालू आशिल्ल्या नव्या फ्लायओव्हराच्या प्रकल्पाच्या थळाव्या ट्रक वेवसायांक निविदा दिवंक नाशिल्ल्यान ट्रक धन्यांनी तिडक उक्तायली। गोंयच्या ट्रक धन्यांकडेन 6 चाकी ट्रक आसा ताचो वापर करूं येता। ताका लागून सरकारान निविदा भायल्या ट्रक धन्यांक न दिता थळाव्यांक दिवची अशी मागणी गोंयच्या ट्रक धन्यांनी केल्या। पर्वरे विद्या प्रबोधिनी विद्यालयाच्या भुरग्यांक नवे बांदकाम सुरू आशिल्ल्या इमारतीत शिफ्ट केला। तशेंच ह्या इमारतीच्या लागसार कोयराचो प्रकल्प सुरू आशिल्ल्यान भुरग्यांक कोयराचो त्रास सोंसचो पडटा आनी तांच्या जिवाक धोको आसा। ताका लागून पालकांनी विद्या प्रबोधिनी विद्यालयाच्या वेवस्थापनाचेर तिडक उक्तायली। 7 दिसां भितर ह्या प्रश्नाचो सुटावो जावंक ना जाल्यार विद्यालया मुखार धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी लेगीत पालकांनी ह्या वेळार दिली। हरमल केपकारवाडो वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी तयार जाल्या। ह्या कोयराक लागून वाठारांत रोग पातळपाक शकता। तशेंच ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता। ताका लागून ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी हरमलचे माजी सरपंच रामचंद्र केरकार हांणी केल्या। मडगावच्या रावणफोंड जंक्शना कडेन सकाळी 10 तेकारीक अचकीत उजो लागलो। बॅटरी शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव आसा। थळाव्यांनी मडगांव उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण हाडलें। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। दिवसर तालुक्यात नवीनच उक्तावण गेल्ल्या व्हाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीक पालसणां कोसळपाचे वाटेर आसात। 8 दिसां पयलीं ह्या बायपासाचें उक्तावण जाल्ल्यान ह्या बायपास रस्त्यावेल्यान येरादारी सुरू जाल्या। मात ह्या बायपास रस्त्या कुशीक पालसणां कोसळपाक पाविल्ल्यान वाहन चालकांक धोको निर्माण जाला। थळावे आमदार तशेंच संबंदीत खात्यान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।